दोन दीस शेगीत पावसाचो नेट गोंयभर घोग्यांनी पावस कितल्याशाच सुवातींनी झाडांची पडझड शेरावली शेत गेल्या उदका पोना. पेडण्याच्या एक्सायज कचेरेत 28 लाखांचो घोटाळो करपी 3 जाणांचे प्रकरण विजिलन्सा कडेन. मुख्यमंत्री म्हणटा गरज पडल्यार एसीबी, काँग्रेस म्हणटा नजर दवरतले. मोपा एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाच्या नव्या वास्तूचे उक्तावण. मांद्रे पुलीस स्टेशनाचो प्लान पर्यटनाक मतीत धरून साधन सुविधांचेर भर. रेल्वेचो विस्तार म्हणटा मुख्यमंत्री. कुविटाक पेनल्टीचेर 5-8-4 मारून जिखले साफ चॅम्पियनशीप टायटल. मॅच 1-8-1 टाय जाल्या उपरांत निर्णय पेनल्टीचेर. गोलकीपर सांधूच्या डिफेन्साचेर भारत चॅम्पियन. फाटल्या 10 वर्षात 28,000 वयर गोंयकारांनी भारतीय पासपोर्ट केले सरेंडर. पासपोर्ट सरेंडर करपी भारतीयांनी गोंयकार 45%. कोविडाच्या काळातूय गोंयकारूच फुडे. गोंयांत आज उटंगार गडगड जगला मारून दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी. बिरेस्ताराय ऑरेंज अलर्ट. मात पावसाचो नेट मातसो उणो. पावसाची तूट भरता सध्या 10% उणे. राज्यांत उटंगार. मात बार्देशांतल्या नळाक ना उदक. अस्नोडा प्लांटार लायटीची आपालिपा. ते वटेन खदूय उदक नितळ करपाकूय कळाव. म्हापशेचे नगराध्यक्ष म्हणटात 2 दिसात प्रश्न सुट्टा. पर्यटन खात्याचे जमनीचेर अतिक्रमणाची हायकोर्टान घेतली दखल. कोंगुटची अतिक्रमणाक काडूंक कितें करता ते सांगचे. हायकोर्टाचो सरकाराक प्रश्न. पारंपारीक म्हूण अतिक्रमणात चलची ना. थिये माडेलांत तळ्यांत न्हावंक गेल्लो कारवासवाड्यालो 23 वर्सांचो तरणाटो नसीम शाह बुडलो. 6 फ्रेंडां बरोबर गेल्लो न्हावंक तळ्यांत वेलींच्या जाळ्यांत अडकून बुडलो. कर्नाटकात 2024 लोकसभा वेंचणुके खातीर बीजेपी जेडीएस एकठांय म्हूण बीजेपीचो आदलो मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पाचे संकेत. निर्णय खंय दिल्लीचे फुडारी घेतले. देशात कोविडाच्यो नव्यो केसी 26. एक्टिव्ह केसी 1468. गोंयांत 2 नवी केस. एक्टिव्ह केसी 6. दिवचल कुडचेऱ्या गांजा सयत एकल्याक घेतलो ताब्यात. 3,75,000 3 किलो 75 ग्राम गांजा जप्त. ताची गाडी जप्त. एनसीपीच्या अजित पवार आणि शरद पवारांनी काढलो बसकांचो मुहूर्त. शरद पवार अजित पवारांच्या एनसीपी आमदारांबरोबर वेगवेगळ्यो बसका. जाणी म्हजो विश्वासघात केलो ताणी म्हजो फोटो वापरचो न्ही, म्हजी वळख वापरची न्ही म्हणटा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार. एनआयएच्यो महाराष्ट्रातल्या आयसिस संघटनेच्या वावुरप्यांचेर धाड. आतंकवादी कारवायांक आदार करतल्यांक 4 जाणांक अटक. महाराष्ट्रातल्या धुळे जिल्ह्यात हायवेचेर कंटेनर ट्रकाचो 4 गाडयांक धपको. 15 जाणांक मरण, 20 जखमी. भाजपान 4 राज्यांनी नेमले प्रदेश अध्यक्ष. पंजाब, तेलंगणा, आंध्र आणि झारखंडाक नवे प्रदेश अध्यक्ष. कर्नाटक विधानसभेत अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा बोवाळ. वेंचणुकेवेळार दिल्ल्या आश्वासनांचे कितें जालें काय म्हूण बीजेपी आमदारांची घोषणाबाजी. पावले सभापती मुखार. आतंकवाद हो प्रांतीय संवसारीक शांतीकाय एक मोठो धोको. ताचे आड उलोवंक जाय. निर्णायक कारवाय जाय. प्रधानमंत्री मोदीचो 23व्या एससीओ परिशदेक वांगडी राष्ट्रांक उलो.
शेअर बाजारान दिली फ्लॅट क्लोजिंग. निफ्टी 19,390 सेन्सेक्स 65,444 बंद.